नमस्कार, गोमंतक टीव्ही तुमकां येवकार। आयज आमी आसा हळडण मतदारसंघान मोयरा ह्या वाठाराचेर भाजपचे उमेदवार मिस्टर ग्लेन टिक्लो ह्या वाठारांनी प्रचार करपाक येता। आमी तांचे कडेन उलोवया आनी भासाभास करुया। तुमी ह्या वेंचणुकीत नेमकी कित्याक उतरल्या? हे म्हणजे आता थर्ड इलेक्शन दोन इलेक्शन ऑलरेडी आम्ही 2012 आम्ही बसलेले आम्ही तेन्ना भारतीय जनता पार्टीन आमकां लोकांनी निवडून हाडले। तशेंच 2017 परत तशेंच आमी लोकांनी भरपूर मतांनी निवडून हाडले। आता आमचें थर्ड इलेक्शन आनी आयज आमचो प्रचार चल्लेलो आसा, कॅम्पेनींग डोर टू डोर। त्या भायर वेगळे वेगळे मिटिंगां, सो खुबशे मिटिंगां ती चालू आसा। एंड आयज लोकांचो रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा। जावं आमचे सगळे कम्युनिटीज, जावं आमचे हिंदू भाव, हिंदू कम्युनिटी, कॅथलीक, मुस्लीम, ऑल कम्युनिटी एकदम बरो रिस्पॉन्स आसा। आनी हांवें दिसता म्हाका ह्या फाटी ह्या निवडणुकीक आमकां बरो लोकांचो साथ मेळटलो एंड बरी बी लोक आमकां मतां घालतली एंड परत आमकां निश्चित लोक आमकां निवडून हाडून भरपूर मतांनी आमी जिखून येतले। निवडणुकीत सपोज तुमी जिखले जाल्यार मतदारसंघात नेमके कसले उदरगतीचे प्रकल्प तुमी तुमचे विचार आसा ह्या बाबतीत? आमी ऑलरेडी जस्ट 3-4 दीस पयलीं आमी ऑलरेडी आमचो जाहीरनामो, मॅनिफेस्टो आनी रिपोर्ट कार्ड ऑलरेडी आमी रिलीज केल्लो आसा। एंड त्या वक्तार आमचो प्रदेश अध्यक्ष बाब तनर शेट आसलो आनी बाब रोहन कोंडे बी आसलो। आनी तेन्ना आमी आमची 10 वर्सांची कामां आमी केल्लीं, ती सगळो आमी रिपोर्ट हाचेर मेन्शन केल्लें आसा। पयले 5 वर्सां आनी फुडल्या 5 वर्सां आमी भरपूर कामां केल्लीं, सगळीं मोठी कामां केल्लीं आसा। जावं आमचे फोर्टाचे आमचे खोर्जे फोर्ट आसा ते आमी फाटल्या दिसांनी काम चालू केल्लें आसा। तशेंच आमचे तारीकोणे ब्रीज म्हापसाक मतदारसंघान आमचो मतदारसंघ पडटा, तो एकदम इम्पॉर्टंट म्हत्वाचो ब्रीज, तें बी काम चालू आसा। मागीर आमचे अंडरपास तारीकोणे आनी आमचो ब्रीज पयले टेन्युराक आनी खूब कामां मेन कामां, जावं आमचे रोड्स, बांदाचें काम, भरपूर बांदाचें काम घेतलें आसा। कित्याक लास्ट 35 इयर्स खूब आमदार येवन गेले आयले, पूण आमचे आतां अंडर भारतीय जनता रूल आमी भरपूर कामां ही शेतां बी सगळीं पिड्यार जाताली पळय ती आमी ते बंद करून आमी घेतलेले आसा। लोकांचो कितें प्रतिसाद मेळ्ळा सर? तुमी आतां प्रचाराक भोंवतात, लोकांनी आपले समस्या तुमचे कडेन मांडल्यो? लोकांचे प्रतिसाद एकदम बरो आसा, एकदम पॉझिटीव आसा। त्या खातीर म्हणल्यार येता ते इलेक्शन 10 तारखेक आमकां लोकांक रिजल्ट आमकां सगळ्यांक गमतलो एंड शुअरली आमकां लोक परत बाकीची कामां कितें उरला पळय ते लोक आमकां डेफिनेट निवडून हाडटा। सो म्हजी अपील आसा लोकांक की परत आमकां सपोर्ट करचें, तांचो साथ आमकां आमचे कडेन दवरचो आनी कितें कामां उरल्या ती बाकीची कामां, आमचे जॉब्स, आमचे युथाचे मातशे विशय आसा की जॉब्स तांकां मातशे मेळचे म्हणून। सो येता ते 5 वर्सांक आय वील फोकस ऑन जॉब्स। उदरगत भरपूर जाल्लें आसा, कितें उदरगत उरलेलें आसा तें सामोन घेतलो। अशें तुमकां ह्या वाठारांनी भोंवताना अशें दिसलें की बाबा आजून मेरेन हांगासर डेवलपमेंट किंवा हांगासरलीं कामां आजून मेरेन जालीं ना? पळय आतां आमी मेन रोडाची सगळीं कामां, इफ आर टॉकिंग अबाउट रोड्स, आमी रोड्साचे विलेज रोड्स ते केल्ले आसा आनी भितरली रोड्स के पाथवेज बी ते सगळे आमी ते करून घेतले। येता ते ऑलरेडी पास जाल्ले आसा, ऑलरेडी फायल अप्रूव, थोडे फायल अप्रूव जावपाचे आसा, थोडे पास जाल्ले आसा। कित्याक आतां आमी मेन रोड करता न्हू, मेन रोड्स हॉट मिक्स, इंटरनल रोड, विलेज रोड आनी बाकीचे कितें आमचे हॉट मिक्स पेपर वचना पळय ते आमचे इलेक्शन उपरांत ते जातलें काम।